Judith chapter 2. Ostomtent mohim. Nebukadnezzarachê razvôttkechea 18व्या वर्सा पोilea म्हयन्याच्या 22व्या दिसा Assiriecho राजा नेबुकॅडनेझार आपणे धोमकी दिल्ल्या त्या प्रमाणे सगळ्या देसांची सुdd घेता म्हूण राजमहालांत खबर पसरली. आपल्या सगळ्या मंत्र्यांक आनी उंचल्या अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडून एक गुपीत बसका घेतली आनी ह्या सगळ्या वाठाराचो सत्यानाश करूंक आपल्या वोटांनी फोडून सांगलें. राजाचो हुकूम आयकूंक ना त्या सगळ्यांक जिवेशी मारूंक ताणें येवजिलें. बसका सोमतोच असिरियाच्या राजा नेबुकॅडनेझारान हॉलोफर्नसाक आपोवन हाडलो. तो ताचे फौजेचो मुखेल अधिकारी आसलो आनी राजाक भायरावन आनी कोणाक ताचेर अधिकार नासलो. आनी राजान ताका म्हणलें, सगळ्या संवसाराचो धनी व्हर तो राजा अशें सांगता. वच आनी तुज्या सांगाता बळवंत मनशांक 120,000 सैनिकांक आनी घोड्यां सयत 12,000 घोडेस्वारांक घे आनी ओस्तोमतेच्या गांवांचेर हल्लो कर. कित्याक तांणी म्हज्या आज्ञांक पाळो दिवंक ना. जमीन आनी उदक तयार करूंक लाय, कित्याक म्हज्या रागान हांव तांचेर लढाय मांडूंक तयार जालां. म्हज्या सैनिकांक हांव आख्ख्या देशांत शिंपडायतलो आनी लूट मारचे खातीर तो तांचे आदीन कोत्तलो. फालकी आनी झरी तांच्या घायल जाल्ल्यांनी भोंवतल्यो आनी मेल्ल्या मोड्यांक लागून न्हंयो भरून ओंततल्यो. तांकां निर्वाशीत करून पृथ्वीच्या शिमा पर्यान हांव वतलो. आतां वच, हो सगळो वाठार म्हजे पासत जिखून घेवन सुरू कर. ते तुजे आदीन जायत जाल्यार तांकां खास्त लावचे खातीर हांव ये पर्यान तुज्या ताब्यांत दवर. पूण ते तुजेर आड येत कोणाचीच दया करूं नाका, पूण तांकां मारून उडय आनी तुजे आदीन केल्लो दर एक प्रांत लूट. कित्याक म्हज्या जिवाच्यान आनी म्हज्या राजाच्या बोलान सांगता, जें कितें हांव उलयलां तें म्हजेच पदवेन शाती पावयतलों. आनी तूं तुज्या धन्याची एक पर्यान आज्ञा मोडिनाका, पूण वेळ इबाडिनासतना हांवें तुका फरमायलां तशें शाती पावय. राजाच्या दोळ्या मुखावेलो कोड सोल्ल्या उपरांत हॉलोफर्नसान रोखडोच असिरियाचे फौजेच्या सगळ्या सेनापतींक, फौजाधिपती आनी अधिकाऱ्यांक एकठांय केले. आपल्या धन्यान आपणाक फरमायलोलें तशें ताणें 120,000 सैनिकांक आनी आनीक 12,000 धानुश्या जोम्यांनी मेजले. हांकां सगळ्यांक ताणें झुजाक वेतोले एके फौजे भाशेन मांडले. उपरांत सामान व्हरूंक ताणें जायतीं उंटां, गाडवां आनी कोचरां विकतीं घेतलीं आनी जेवणा खातीर जायत्यो शेळयो, बैल आनी बोकड्यो हाडल्यो. जण एकल्याक जेवणाचें सगळें पुरवण मेळ्ळें. तशेंच राजमहालांतलें जायतें भांगार आनी रुपें. आपल्या रणगाड्यां, घोडेस्वारां आनी सैनिकां सांगाता आख्खे ओस्तोमतेच्या वाठाराचो ताबो घेवंक नेबुकॅडनेझार राजा आदीं आपले आख्खे फौजेक घेवन तो मोहिमेक भायर सरलो. तोळां इतलीं वो जमनीचे धुल्ले इतलीं मेजूंक जायना तितली एक व्हड उर्मूस ताचे फाटल्यान गेली. हॉलोफर्नसाच्या आक्रमणाचे पावणे. निनेवेक थावन ते भायर सरले आनी बेक्तिलेत मोळ्या वाटेन 3 दीस पर्यंत चल्ले. बेक्तिलेत थावन वचून उंचले सिलिसियेचे उत्तरे वाटेन आसलोल्या दोंगरा लागसार तांणी पेणे केलें. थंय थावन हॉलोफर्नस आपली आख्खी फौज, पांयदळ, घोडेस्वर आनी रणगाडे घेवन दोंगरी वाठारांनी गेलो. पूत आनी लूड ह्या गांवचो ताणें नाश केलो आनी केलियोनाचे दखिणे वाटेन अरण्याचे शिमेर रावतल्या रासिसाच्या आनी इश्माएलाच्या पुतांक ताणें निर्वाशीत करून व्हेले. त्या उपरांत ताणें युफ्रेटीस नद पार केली आनी तो मेसोपोटामियेंत पावलो
आनी दर्याशी पावलो पर्यंत आब्रोन वालाचे देगेक आसलेल्या सगळ्या मजबूत शारांचो ताणें नाश केलो. मागीर ताणें सिलिसियाच्या प्रांतांचेर आक्रमण केलें, आपणाक विरोध करतल्यांक जिवेशी मारले आनी अराबियाक फुडो करून आसलेल्या जाफेताच्या शिमा पर्यंत पावलो. ताणें मिडियानितांक वेदो घातलो, तांचे तोंबू लासून उडयले आनी शेलयांचे हिंड चोरून व्हेले. आनी गोवाचे पिके समयार तो दमास्केच्या मोळ्यार पावलो. शेतांक उजो लायलो, हिंडांचो भस्म केलो. ताणें शारां लुटून तांचे गांव पाड केले आनी सगळ्या तरणाट्यांक तलवारीन जिवेशी मारले. सिडोन आनी तीर, सूर, ओसिना आनी जामनिया ह्या दर्या देगेर आसलेल्या गांवांनी रावतल्या लोकांचेर भिरांत आनी कांपेरो सुटलो. तशेंच आजोतोस आनी आस्कलोन रावपी लोक भिरांतीन कडकडलो. देवाचें उतर